सो गाईस तुम्ही पोपाक शकता आमचा गणपती बाप्पा वयता आपणाच्या घरा. याच्या पाठी किडे किडे तू पारिया कर आणि ह्या पुढल्या वर्षा 5 वर्ष ह्या करून गेले पुऱ्या मोरया. हे साठी दो पाठ ना घे तो वडलो सगळ्यांना दवरला बाकीचे धाकटे हा. तुझ्याकडे देवा पाण्यात घेऊ गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती पुढल्या वर्षी 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. गेला कुकर के झालं गौर हट जा. हॅलो गणपती बाप्पा ये समय आडवो दिया दिया लेके आ. बड़ा वाला जो जल रहा है. अरे मुना मोरया मोरया लवकर या. भैया कैमरे से भी बोल रहे हैं. मोरया. काय सगळं करणार म्हणा दीदी स्माइल. सो गाइस तुम्ही पोपाक शकता आमचा गणपती बाप्पा वयता आपणाच्या घरा. हम लोग बहुत सैड है और मैंने पकड़ा इधर बड़ा वाला दिया और चलो छतरी मोरया 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 मोरया. जय जयकार मोरया मोरया मोरया. चाइनीज हट रहे हैं चाइनीज तेरा मुंडी दिख रहा है साइड हो रहा मोरया. पटाखा फोड़ो बंदर. टेंशन ही मारला लोकारिया मोरया मोरया. दीदी अरे मोरया इधर के अभी फुल मोरया
ओ गरिया अरे मनीषा फुगडी घालताय का सगळी सगळे फोटोग्राफी आहेच केले पुरं हमने कब से डालने का स्टार्ट किया अभी तक नहीं खत्म हुए ना दीदी खूप हा गणपती हाँ इस साल बहुत सारे गणपति 5 दिन के है ना गेल्या वर्षी आमचा डेट ती सांगलं ना हाँ 1.5 दिन का भी बहुत सारा था अंकिता तुमचा खायचा गणपती केलाय नी यात लाईन ना हो गया फायनली आमच्या आता लाईव्ह घालून चाललेले असा पण या त्या घरावचून काउंट करपाक जाय किती गणपती हा ते जयलान काढलाय ओ ऐसे इसीलिए लिया होय सुंदर उटी सिंदुराची कंठे जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते माना कामना पूर्ती जय देव मागा दाखव मी बोलो हात दोरम का काढो
बरे दिसाना आता टाइम येयलो गणपती बाप्पा आपणाच्या घरा वचपाचो. आम्ही पळय हार बी काढलेले आसा आणि एका पळय आयट्या हांगाच्यान लायो काढून खाता पळय. का था रे तू पटाके फोड़ने? आज तेरे को भैया से डांट है, मैं डांट खिलवाऊंगी तेरे को. पापा के साथ था, हमको एंड टाइम पे छोड़ के भाग जाता है. हम लोग ऐसे ही थे. दूसरों का लाइटर लेके घूमता है. हाँ मैं उनसे ले लिया था पूछ के, उन्होंने अले हमारे गणपति बप्पा जाने वाले हैं. अभिषेक मम्मी आपण हे बांगाला हार उरला तिच्याकडे. आमचं गणपती वरता आमचं गणपती थंय सरा. दी सो गायज आमचो आता गणपती विसर्जन केल्लो आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता पाड हांगासर खाली आणि थोडेशेच गणपती हे पळय उरला. बाकी सगळे गणपती गेल्लेले आसा हे पळय. सो गायज आता न्हू सगळे गणपती विसर्जन जाल्लेले आसा आणि एक गणपती उरला. अशें आसा की सगळे गणपती पावयल्या उपरांतूच न्हू आमकां घरा वचोंक मेळटलें, नाजाल्यार ना. थोडी लोक गेल्या पण अशें बरें दिसता न्हू की सगळे गणपती एकदांच पावयले आनी मागीर घरा वचप. सारकें न्हू मनीषा? आमकां जाय जाल्यार आतांच वचो येता आसलें आनी मेन थिंग आमी आतां वयता आसतना चड करून चलत वयतली न्हू. आनी आतां जाल्लेली आसा रातची 12 आनी अवी काय हांगासर ना म्हणून पळोवया. अवी फोन मारता तरी व्हरपाक येयल्यार येयलो, कित्याक की हांगाच्यान आमचें घर सारकें 2 किलोमिटर आसा आनी दुसरें म्हटल्यार खूब खूब काळोख जाल्लो आसा आनी खूब रात जाल्लेली आसा. तुमी पळोवपाक शकता सगळे गणपती न्हू गेल्लेले आसा हे पळय. सगळे खाली खाली दिसता न्हू. गणपती का आखरी निकल हय आमचो फेटो. जो इतनी मेहनत से मिला था वो अभी तक है. हय. सो गायज आता आमी चल्ली घरा. म्हाज्या वांगडा आसा मनीषान धरल्या समय हातीन आनी हांवें धरला पाट. आनीक आमकां 2 किलोमिटर चलपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार संदेश आनी आकाश हेजो भाव दोगांय सायकलीन घरा कडेन गेले. झोला घेवन गेले पोती. कितें तांकां वर म्हटलें घरा कडेन. आमचे कडेन काय जावचें ना. आनी लोक सगळे वयतात आपणाच्या गाडयेन आनी आमी चलत वयतात. त्या भायर आमकां व्हडली चडटी आहा आनी टायमूय न्हू चड जाल्लो आसा. तरी पळयात सगळ्याक लोक आसा म्हणून सांग. गेल्या वर्सा जाल्यार लोकूच नासले न्हू मनीषा? आमी गेल्ली ते पण सगळे शॉर्टकट जाला आतां. सगळे शॉर्टकट. पयलीं भाशेन मजाच ना हांगासर जाल्यार तुमकां सांगता. काय ना पयलीं सारकें. लोकांक केन्ना घरा पावता कशें जाता. पयलीं कितें जातालें आमी नाचत बिचत गणपती व्हरताली. काय ना ह्या फावटी गाडयेन घालतात गणपती चलत रावतात. ह्या फावटी तुमकां खरें सांगूंक आमचोच चड करून आवाज जातलो आनी बाकीच्यांचें काय ना. झेमके कळद्या अशें जाता आसतलें.
केन्ना देवाक पावयता आणि केन्ना घरा वयता आणि केन्ना कामाक वयता काय म्हणत बघा सारख्या न्हू मनीषा कितें म्हणटा तुम लोग वीडियो में देख लो हम मेरा संदेश का और निकिता दीदी का ही ज्यादा आवाज दिखेगा आमचोच चढ आवाज असलो और सब लोग हमको ही देख रहे थे